उत तुझे ऐकोका शेता सोम्या तुका घेऊ गावला लेता वेदी सशील तुझ्या जेवणान भाग घेता सोम्या तुझे थंय हांव एक ओडता नमान सोम्या तुका जेवणा तुझ्या दृढ म्हाका. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, जो कोण जेजू ख्रिस्ताक वळखता तो नवे रस्ता जाता. सैमीक जिविता प्रास चड आत्मीक जिविताक तो वंदता आनी सर्व संगतींनी क्रिस्ताक परगटूंक शकता. ही उतरां आमच्या मतीक घेवन हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक फुडें सरता आसतना आमकांच आमी जेजू क्रिस्त थंय नवी रचना करूंक प्रयत्न करया. तशेंच आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या उतरांनी करण्यांनी केल्ल्या सर्वपातकांचें बक्षाणें मागया आनी मिसाचें बलिदान फवत बरें भेटोवच्याक आमकांच आमी आयतें करया. खालत्या काळजान सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडात उसारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच संपार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. प्रार्थया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे थावन उपजातात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पाऊलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्ताचे सेवक आनी देवाच्या घराचे कारभारी म्हूण लोकांक आमकां लेखी जाय. जर एकल्याक कारभारपण दी जाय तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय. पूण म्हजेच विशयान सांगचें जाल्यार हांव तुमी करतात ते जडतेचीं जावं. मनशाच्या खंयच्याय निती सभेच्या तिर्पाची जावं कांयच पर्वा करिना. म्हजीच लेगून हांव जडती करिना. म्हजे अंतस्कन म्हजे गुन्यांव मानिना हे नीज. तरी
हाचे वरवीं हांव गुन्या वा विण म्हूण जायना. म्हजी जर्ती करतलो एकलोच सोमी. देखून वेळ काबार जावचे आदी सोमी परत येता पर्यान कोणाची तुमी जर्ची करची न्ही. तो येवन काळोखान लिपोवन आसलेले उजवाडा हाडटलो आनी मनशाच्या अंतस्करणांतलें गुट परगट करतलो. तवळ हर एकल्याक फावो जाली होगळीक देवातावनूच मेळटाली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितीवंताची सडवण सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेन राव आनी बरें आदर. तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्परा सवें आसून सगळो तुजो संतोश. तेन्ना तोच तुज्या काळजाचे अत्रेक बगयतलो. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड. ताचेर विश्वास दवर, तोच तें चलोवन व्हरतलो. तो तुजें बरेंपण फांत्याच्या उजवाडा परी, तुजें नितीवणपण दोनपाराच्या वता बरी पडजळ अशें करतलो. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर आनी बरें आदार. तेदवा देशान शाश्वीत निवास तुका मेळटालो. कितें न्यायनितीचें तें सर्वेस्पराक मांडटा आनी आपल्या भक्तांक तो केदींच सांडचो ना. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजे आकांताच्या वेळा तोच ताचें भद्रस्थान जावन आसा. वय तसो तेसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मानाच्या हातांतली तांकां वाटयता. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. हांवूच संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजू लागीं विचारलें, जो आमचे शिस तवळ तवळ उपास कर मागणें करतात आनी फारिजेवांचे शिसय तशेंच करतात, पूण तुजे शीस खातात आनी पियेतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, काजाराच्या वोवळ्यांक होरेत सांगता आसतना तुमी उपाशी घालयत वे. होरेताक तांचे तावन काडून व्हरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले. उपरांत ही एक ओपारी तो तांकां सांगी लागलो, कोणीय मनीस परन्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हणून नवे लुगट पिंजून कुडके करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवें लुगट तो पिंजून पाड करता शिवाय परन्याक नव्याचो कोपो सोमा लागना. तशेंच कोणीय मनीस नवो वायन परन्या सामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार त्या नव्या वायनान सामटीं फुटतात, वायन पाजरोन वेता आनी सामटीं पाड जातात. देखून नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी बरी जाय. तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना. पोरनोच बरो म्हूण तो म्हणटा. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मगच्या भावांनो आनी भयणीनो, लोक आपल्या 5व्या आनी 6व्या अध्यायांत जेजू आनी जुदेव अधिकाऱ्यांमध्ये जुदेवांच्या शिसांमध्ये जाल्ल्या
मनस्तापा विशयांत परत परत उल्लेख करता आनी जायतीं द्रश्टतां दिता. प्रत्येक जावन पातकां बोगसूंच्या विशयांत, पातक्या सांगाता जेवच्या विशयांत, साबत पाळच्या विशयांत आनी उपास करच्या विशयांत तवळ तवळ जेजू आनी जुदेवा मदें मनस्ताप उदेल्लो आसा. जुदेवाचे मुखेली वा शीस येवन म्हणटात, तूं कित्याक तुज्या शिसांक उपास करूंक सांगनाय. आमचे शीस करतात, फरिजेवांचे शीस करतात, तर तुज्या शिसांक तूं उपास करूंक जाय म्हूण कित्याक सांगनाय. आनी तांकां जेजून दिल्ली शीदा जाप जावन आसा, होरेत सांगी आसतना उपासाची गरज कितें. म्हळ्यार चिंतया, तुमी काजाराक गेल्यात, तुमच्या कुटुंबांतलें काजार जाल्यार काजारा वचून हांव आज उपास आसा, म्हाका जेवंक नाका म्हणटात म्हणशात कोणी म्हणनात. कांय कोणी पोट पाड जाल्यार तुमी काजाराक वचनासतना रावशे, सुटल्यार काजाराक गेले उपरांत जेविना म्हणनात वा उपास करता म्हणनात. जेजू म्हणटा होरेत तांचे सांगाता आसा, तर वोवळ्यांक ताणें उपाशी घालूंक जाता गी वा कोणी उपास करता म्हूण सांगूंक शकता गी ना. होरेत केदोळ पर्यंत तांचे सांगाता आसा, तोवळ पर्यंत थंयसर संभ्रम आसतलो. पूण केदोळा होरेत तांचे जावन काडून व्हरतले, तोवळ ते उपास करूंक पुरो. पूण बघच्या भावन आनी भयणीनो, आमी जाणाव जेजूक उपास करतल्यांचेर कांय मनस्ताप ना. उपास जुदेवांच्या रिवाजी प्रकार एक पोरणी रिवाज आनी जेजूनी 40 दीस उपास केल्या. पूण जेजून आपल्या शिसांक उपास करूंक जाय म्हूण ताकी दिवंक ना. उपास करचो कित्याक? पन्नासुल्ला आमी पळयलो जाल्यार मलगड्यांची रिवाजी प्रकार उपास करचो कुडीची दंडवणी करूंक, आपूण प्राजीत करता, आपूण सुकला, हांव पाश्चाताप पावता म्हूण दाखोवचे खातीर उपास करता. आनी अशें उपास केल्ले वरवीं हांव बदलूंक तयार आसा म्हणून देवाक ते कळयताले. पूण हांगासर उपास करचो कोणा खातीर? होरेत तांचे सांगात आसतना त्या उपासाक अर्थ कितें? देखून जेजू म्हणटा, होरेताक मानवोंच्या खातीर उपास करचो जाल्यार भोव बरें, पूण तो होरेतच तांचे सांगात आसा जाल्यार आनी कोणाक दुसऱ्यांक मानवोंक आसा? कोणाक ना. तो मानवनूच तुमच्या सांगाता रावला, तो तुमकां मेसवाला देखून तुमच्या सांगाता आसा, त्या देखून ताका तो आसतना तुमच्या उपासाची गरज ना. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, होरेताक काडून व्हरचे दीस येतना शीस उपास करतले म्हूण जेजू सांगता. ह्या जुदेवाधिकारीन सुमानुभव कसो लागी म्हळ्यार पोरण्या वस्तुराक नवो कोपो मारचो वा पोरण्या चिलांनी नवो वायन भरचो. लुकान अशें बरोवंक एक कारण आसा. कितें म्हळ्यार ताच्या समुदायांत अशें घडटलें की थोडे पंगड असो एक वाद मांडटाले. कितें म्हळ्यार जे कितें जुदेवांच्यो रिवाजी आसात त्यो रिवाजी, त्या रिवाजी भितर जेजूची शिकवण हाडूंक जाय. प्रमुख रिवाज म्हळ्यार सुन्नात. क्रिस्तांव म्हळ्यार सुरवेर जुदेव आसले ते क्रिस्तांव जाल्ले. तशें म्हणटा आसतना जुदेव सांगताले, जी कोण क्रिस्तांव जातात, क्रिस्तांव म्हूण कळजे जाल्यार सुन्नत करूंक जाय. तशेंच हेर सबार रिती जे कितें जेजून शिकयलां ते सर्व शिकवण्यो जुदेवांचे रिवाजी भितर हाडूंक जाय म्हणून ते पेसाडटाले. त्या देखून लोक हांगासर बरयता तशें करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार जेजूनच सबार रिवाजी, जुदेवांचे रिवाजी खंडन केल्ले, विरोध केल्ल्यो. आनी अशें जावन जेजूचो फाटलो जर कोणी आसा जाल्यार तो पवित्र स्नान घेतलेलो, ताणें सुन्नत करीचें म्हणून ना. तशेंच हेर जुदेवांच्यो रिती पाळीचे म्हणून नात. मगर जो कोण क्रिस्ताक वळखला तो नवी रचना जाता म्हणून तो सांग पावलो. त्या देखून जो कोण क्रिस्त वळखता तो नवी रचना जाला आनी तो पवित्र आत्म्याचो जाला. आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल आपणाची जिवीत नव्यान पळोवंक तो शकता. क्रिस्त थंय तो नवो जाला. त्या देखून परतून फाटीं जुदेवांच्या रिवाजीक वेची गरज ना. मलगड्यांच्यो रिवाजी बऱ्याकच केल्ल्यो आसात, पूण त्यो रिवाजी सुमार एक 200 वर्सां 2000 वर्सां पर्यंत त्यो चुकन रावचे म्हळ्यार ताका अर्थ ना. कित्याक वेळ काळ बदलता आनी वेळ काळा ते कितें आमी बदलूंक जाय, बऱ्याक आमी बदलूंक जाय. जें कितें बरें येता तें स्विकार करचें तसलें उक्तें मन आमकां आसूंक जाय. आनी त्या देखून हांगासर रिवाजी प्रास चड
कितें बरें आमच्यान करूंक जाता तें आमी करूंक जाय म्हण जेजू शिकयता. उपासाचे सवाल येता आसतना जेजून उपास करूंकूच नजो, म्हज्या शिसांनी करचो नाका, तुमी गेल्या पुरो ताणें म्हणोना. तो त्या उपासाक नवोच अर्थ दिता आनी म्हणटा उपास केल्यार पावना, उपास केल्यार तितलेंच न्ही, उपास उपरांत कितें जायचें. उपास केल्यार मात पावना. बगार जी कोण भुकेल्ल्यांक खावंक दिता, तानेल्ल्यांक पिवंक दिता, कश्टांत आसल्यांक आदार दिता, अस्कत्यांक आदार दिता, कुमक करता, तोच म्हण आसा अर्थ उपासाचो मुखलो वांटो. तो उपासाचो मुखलो वांटो. आनी तसली एक नवी दिश्ट तुमकां येवंक जाय, कित्याक तुमी क्रिस्ताचे पाटलावदार. जो देव न्ही, क्रिस्ताच्या पाटलावदाराक उपास मात्र न्ही, उपास सांगाता ताणें जें कितें बरें करूंक आसा तें ताणें करूंक प्रयत्न करूंक जाय. देखून हो मेस्त्री हो वरेत जें कितें नवी शिकवण आमकां दिता तें नव्या दिश्टीन पळोवंक आमी प्रयत्न करया. आनी फळां बरी जिवीत जोडून नवी रचना आमी जावंक सदांच प्रयत्न करया. मोगाच्या नादान बरोवन मोगाच्या दावान पेटोवन हाडून आयल्याव कानिको गे बापा मोगान त्यो. मोगान तुवें आमकां दिल्लें दन दिर्वें सगळे आमचे वांटून घेवच्या दुबळ्या मोदें सांगलाय सोम्या आमकां तुवें. मोगाच्या नादान बरोवन मोगाच्या दावान पेटोवन हाडून आयल्याव कानिको गे बापा मोगान त्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्यान एका पयसबेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेव. जिव्या देवा, पवित्र बापा, जेजूच्या कोडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्राय संपूर्णयेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराते उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनाची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनाच्या प्रार्थना तुजी वडवी बिलकुल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. ऊन सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरणचो सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खेयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोब समर्पणची.
तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना कांच घेतली तुका नव्या हातीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात हे म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणे खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्या तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta sugot pergatoya. सोम्यान जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्यान जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी ही सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची खोड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्रितमाचेर विस्तारलेले तुजी पवित्र सभे सोडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो जावन मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकोळट कर तांकां आनी ज्येश्ठ खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार वळपळ्यांक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरी देवाची माई संगती सांजूचे दिसो पती भगवन दंदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांक ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सुमियान शिकयल्ल्या मागण्यांत आमी सांगता म्हणून म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें वर्वाच्या नात्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका पळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवट की पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसो. एकामेकांक सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर आमचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां.
हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा हें म्हणपात येवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें ताव केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Bagmoje che devorte somiantuka seunche durbolya karzan moja tuka swagat करचे राज तुझे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे फावो जाला म्हाका ते तुझे सोवे रावचे सोम्यान तुझे पात येता सदांच तुझे बरवस्ता शांतीन प्रीतीन जीवन मोजे सदां जियेता सोम्यान तुझे पात येता सदांच तुझे बरवस्ता शांतीन प्रीतीन जीवन मोजे सदां जियेता. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्या. मोग वाडोवंक दिल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची साखरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सकट सांगाता मेळ्या सकट लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोरये कोगळसिया व्हरता इतलांनी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिवया सकट सांगाता मेळ्या सकट लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोरये कोगळसिया फाल्यां भितर पावतली ही शेवती आबोली फुलां तर खंय मेळटली मोरयेक फावो जाल्ली
सोडता इतलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांचो एक मुकुट घुमया आनी एक दिव्या सकळ सांगाता मेल्या सकळ लागी सरया आमचे ताळे एक करया मोर्ये खोगोळसिया Gorsia, Tikata, Varnia, Kayati, Chesodo, Sargaras, Teboro, Morie, Gorsia, Gorsia, Marie, tu gevul permali, bosobi persali, pedai maye uzo, Jesucha. Mogaso Morie Hogolsia Morie Sergicha Disaso Avrortur Ganaso Distuka Mandita Sadmaye Varnita Morie Ogolsia Morie मोगाळ पुता सोवेन अवकार मोरी आशीर्वाद देवा आमकां भाग्यवंत कृष्णाची कुरवेन नेवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतल्यान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.